नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वೀಕ್ಷಕಾಂಕ आत्मीय स्वागत. कविता फुललेली काणी हे कार्यक्रमाचे आईचे आवृत्तींतू हांव घेवन आयल्या ध्यानाचे थेंबे म्हणलेली कविता. म्हळ्यार ही कविता ध्यानाच्या विचारांतू सनसन कविता म्हळ्यार थेंबी घेवन हांव आयलें. हे थेंबी पुराय हांव बरोवन सुमार एक 10-12 वर्स जालें. सुमार 2010 इसव्या सुका तेदना हांव थोडेची आध्यात्मिक विचारा संबंध पविले पुस्तक वाचूंक आरंभ केलें. म्हळ्यार मनांतू कितलीकी वेळा कितलीकी गोंदळ आसता. कोणगी कसगी उलयल्यार ताजें आमकां दुखता. न्हय आनी खंय गी कोणगी आमकां पळयनी नातल्यार आमकां पळोवनूय पळयना अशी केल्ली तांणी, नातल्यार आनी कसगी म्हाका मेळका जाल्यार मेळ्ळी असलो पुरो विचारू मनाक दुखी दितालो. तेदना असलो सन्न विचारान मन दुख्खना शिराबोका जाल्यार कसलो कोरका म्हणलेलें एक शोधन हांव करताची थोडेची पुस्तक वाचूंक आरंभ केलें. म्हाका म्हगेले योग गुरू श्री देलंपाडी गोपालकृष्ण भट्ट हांणी सांगलें कसां म्हळ्यार ध्यानांत चड मन घाली म्हूण. ध्यानाचे तांत्रिकता तांणी शिकोवन दिलें. कशी प्राणायाम कोरका, मन कशी एकत्र राबोवंक आमी प्रयत्न कोरका म्हळ्यार पुरो तांणी शिकोवन दिलें. जाल्यार हांवें आनी थोडेची लेखकांगेलें पुस्तक वाचूंक आरंभ केलें. ओशो आनी तीर्थराम वळलंबे, संजीव कुलकर्णी अशी मस्त जनाले पुस्तक वाचिताची म्हाका ध्यानाचे समुद्र म्हणलो केद्द ओडू. त्या समुद्रा भितरी वताची आमकां आमगेलें जीवन सुललीत करून घेवचें कितले वाट आसा. आनी आमगेले दोखी कोणेय तिन्नी मनशांनी येवन ते परिहार करची न्हय. आमगेले दुखीक समाधान वखद आमचे भितरी आसा आनी तो वखद दितलो तोवय आमीच जावका म्हणलें एक सत्य ताजेन कळ्ळें. तें सत्य मना वताची हांवें थोडे ध्यानाचे थेंबे म्हळ्यार कविता बरयत गेली. तशी बरयलेली कविता मस्त आसाची आज तुमचे मुखारी थोडे थेंबे घेवन आयल्या. ध्यान म्हणल्यार कितें? ध्यान म्हणल्यार कितें? ध्यान म्हणल्यार अंतर्याचें न्हाण, सदा नवेची, सादें आनी सुंदर, बळ एकत्र करचें साधन. अमूरपैकी हांसूं हांसत ध्यानांत मेळ घेवन, अमूरपैकी हांसूं हांसत ध्यानांतल्यान भायर आयल्यार सगळो दीसभर तुजेरी हांसाचो पावस, हांसाच्योची पावस. काळीज ज्वालामुखी जाल्यार तांतू फूल कशी फुलत? काळीज ज्वालामुखी जाल्यार तांतू फूल कशी फुलत? यो बैसुया थोडो वेळ ध्यानाचे शांत सुवातेर. हळू फूल जावन फुल्लून घराक परतूक, हळू फूल जावन फुल्लून घराक परतूक.
कित्याक रबला काळखां तूं दोळ्यासूनय कुर्डुसो? कित्याक रबला काळखां तूं दोळ्यासूनय कुर्डुसो? उक्ते कोण पळय दोळो, उक्ते कोण पळय हांव म्हणलेलें दार. उजवाडू तुजे भितरीच आसा, उजवाडू तुजे भितरीच आसा. हांव म्हणलेली पुसई, हांव म्हणलेली पुसई. पोशिलेले विसर, पोशिलेले विसर. विसरलेले सोड सोड, विसरलेले सोड सोड. सोडलेले उब्बून वचो, सोडलेले उब्बून वचो. तेदना आहा, कसल सांगू ते आनंद, कसल सांगू ते आनंद. ह्या जगान तुका व्हड बळिश्ट प्रतिस्पर्धी तुंची. ह्या जगान तुका व्हड बळिश्ट प्रतिस्पर्धी तुंची. तुकाची, फकत तुका, तुका मात्र तूं जिखून सोड, तुका मात्र तूं जिखून सोड. ताजे उपरांत तूं सान सासमाकणा येद्दे, सान सासमाकणा येद्दे हे ब्रह्मांड खंयच्या मुल्याचेल्याक तुका, खंयच्या मुल्याचेल्याक तुका. नक्क म्हण, नक्क म्हण, सदा 100 वळा नक्क म्हण. नक्क म्हणच्याकय जाई दोंगरा येद्दी मनोबळ, नक्क म्हणच्याकय जाई दोंगरा येद्दी मनोबळ. जोण घे ते यत्नान, जोण घे ते यत्नान. उपरांत पळय अद्भुत, सर्वय तुजे भितरीच आसचे, सर्वय तुजे भितरीच आसचे. शत्रूक कित्याक भियेता, शत्रूक कित्याक भियेता? क्षमा सारके अद्भुत शस्त्र तुजे मनांत आसतना, क्षमा सारके अद्भुत शस्त्र तुजे मनांत आसतना. खिरचे बरफ जा, खिरचे बरफ जा. तुकाच तूं धुवन घेतान तूं, तुकाच तूं धुवन घेतान तूं, तुकाची तूं धुवन घेतान तूं. वय हे थोडेची ध्यानाची थेंबे. तुमकां चढावत पुरा समजला म्हूण लेखताव. ध्यान म्हणल्यार कितें? ध्यान म्हणल्यार अंतर्याचें न्हाण. वय आमगेले मनाक आमी केन्नाय आमगेले देहाक न्हाण करून घेता सदच. 1 वळागी 2 वळागी 3 वळा शेक्या दीस कितले वळा जाय जाल्यार न्हांवच्या पुरोचें. आंगा चुक्कोन वचे खातीर आमी न्हाताचे. जाल्यार आमगेले अंतर्याचे चुकोल कशें धुवन घेवच्यो? अंतर्याचे चुकोल धुवन घेवच्याक अंतर्याचें न्हाण म्हळ्यार ध्यान. त्या ध्यानान आमी आमगेले अंतरंग आमी धुवन घेवचे प्रयत्न करता. आनी तसले न्हाण सदा नवेची. आज मैं केल्ले म्हणके आसना ते पांयचे, पांय दुसरे रितीर आसता. सादे आनी सुंदर. सादे म्हळ्यार सरळ म्हणटा आमी, सिंपल म्हणटा. सादे आनी सुंदर बळ एकत्र करची साधन. आमगेल मनोबल एकत्र म्हळ्यार ಒಟ್ಟು करचें तसलें एक साधन म्हळ्यार ध्यान. अमुर्पिकी हासु हस्तची. अमुर्पिकी म्हळ्यार एदे मंद हासु, मुगुळ नगू म्हणटाचे कन्नडान. सनूची एक उंटा वयलेदो हासु हस्तची. ध्यानांत मेळण घेवन अमुर्पिकी हासु हसत ध्यानांतुल्यान भायर आयल्यार सगळो दीसभर तुजेर हासाच्यो पावस. वय आमी ध्याना वचूं जाल्यार तोंडार एक सानू हास असो. ध्यानांतुल्यान भायर येतनाय तोंडार एक सानू हास असो. तेसू दीसभर आमचेर हासाच्यो पावस आसतलो. म्हळ्यार खंयचेय विशय आसल्यार ते व्हड करनाशी, मना बेजार करनाशी, दुख्ख पावनाशी. हस्तची आसची तसली एक मनोबळ तें ध्यान आमकां दिता. कसं गेल्यार व्हड ना बा,
तितले न्हय, म्हणचे तसले एक शक्ती आमकां ध्यान दिता. काळीज ज्वालामुखी जाल्यार तांतू फूल कशी फुल्लत. वय, आमगेल मना भितर काळीज हृदय, ताजे भितर एक ज्वालामुखी आसा. केदना पळयल्यार तांचे वयरी हांचे वयरी कोपत आसचे, फडफडत आसचे, असमाधान दाखोवचे, तांणी केल्लें काम सम न्हय म्हणचे, तांणी आई तांगेल निमित्त आमगेल कसं वायट जाल्लें म्हणचे. आमी समजची तागेल निमित्त नातल्यार तिगेल निमित्त म्हणून. तशी मनांत केदनाय दुसऱ्या वयरी नातल्यार दुसरी खंयचेय घटना वयरी तापतची शिस्त आसल्यार तेन्ना कशी एक फूल आमगेल अंतरंगा भितर फुल्लू साध्य आसा. यो बैसुया थोडो वेळ ध्यानाचे शांत सुवातेर. तेन्ना आमी कसं करका, ती ज्वालामुखी थंड करूं का, एक ध्यानाचे चांग एक वेळ पळोवन एक प्रशस्त जाग्यार बैसून आमी ध्यान करका. तेन्ना हळू फूल जावन फुल्लून आमकां घरा परतूंक साध्य जाता. तें फूल कशें सकाळीं हळू 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 फुलतगी तशी आमगेल मनय फुलता, फूल जाता. ध्यानान आमकां मेळचे लाभ म्हळ्यार तेचे मन फूल जावन फुलचें. कित्याक रबला काळखांतू दोळ्यासूनय कुर्डूसो. आमी आमगेल जिवन आमी काळोख कोन्न घेतला. आमकां उजवाडा वाट आसा. आमगेल भित्त वयले दार आमी उक्ती कोन्न पळोवका. दार म्हळ्यार द्वार, बागील. ते बागील आमी उक्ते कोन्न आमगे भितर पळोवका. भितर उजवाड आसा, थंय आमी काळोख मांडोवन घेतला. कसकसगी नाका नातिल विचाराचे विचार मनांत कोरून घेवन मना भितर काळोख मांडोवन घेतला. आमी मनाचे द्वार उक्ते कोरका आनी दोळ आसूनय कुर्डूसो आमी जाल्लेल्यांक आमकां बदल जालो एक उजवाडो थंय आमकां मेळटा. आनी उजवाड आमगेर भितरीच आसा म्हणलें सत्य आमकां मना वता. हांव म्हणलें पुसय, पुशिल्लें विसर. वय, प्रती एकाकय हांव हांव हांव. तें केल्लेलें हांवें, हें उलयलेलें हांव, तें बरयलेलें हांव, हांगा कसगी रांदप लायक जाल्यार तें केल्लेलें हांवें. प्रती एकान तूं हांव म्हणलेलें केन्नाय अहम आमगेलें आसता, तें मुखार सून येता. तें आमी पुसूका. हांव म्हणलें पुसूका. खंयगी घर नितळ आसा, फुटो आसा, कोण इतलें फुटो दवरलें म्हणल्यार हांव म्हणचें न्हय. जाल्ला फूट जाल्ला, सकाळान पेण फूट केला, तें हांव केल्लेलें म्हणल्यार आमी मनां दवरून घेवचें ना. पुशिल्लें विसर. हांव म्हणलेलें आमी पुसिता न्हय, तें पुशिल्लें विसरूं का. म्हळ्यार आमी केन्नाय मनान तो हांव म्हणलेलो हांव काडला म्हणटाचे. काडल्यार मना भितर खंयगी एकडें छे हांव तें कर न्हय, हांव कर न्हय म्हूण हांव सांगून घेवका मू म्हणलेलें एक विशाद आमकां आसूं नज. तें वय पुसून सोडका. मागीर तें पुसिल्लें विसरून सोडका आमी. परत परत छे केल्लेलें हांवें, हांव ताजें क्रेडीट घेयनी म्हणलेलें एक मनांत विशाद केन्ना तें आसतगी तेन्ना कांय प्रयोजन ना. हांव म्हणलेलें विसरका, विसरलेलें पुसूका, पुसिल्लेलें विसरून सोडका, सोडलेलें उब्बून वचुका. लागीं ताय आसनात तें, लागीं खंय पुणें आसल्यार परत आमी धरता तें. ताजे बदला तें उब्बून वचचें तें विचारू. हांव म्हणलेलो विचार उब्बून वचो. तेन्ना हा कसल सांगू तें आनंद. हांव म्हणल्यार एक सोडल्यार आनंद आनंद आसता. तुमी एक प्रयोग कोन्न पळया. स्वर्गा कोण वताची म्हूण सांगून गोरून निमगितना सक्कड हांव वता म्हणलें कनकदासान हांव गेल्ल्यार वच्चें ना म्हूण म्हणटा तो. म्हळ्यार हांव म्हणलेलें सोडल्यार वच्चा साध्य आसा म्हूण. तशी तें हांव म्हणलेलें आमी केन्ना सोडटागी, अहम केन्ना सोडटागी तेन्ना तेद्दन तुकून आनंदाचें सागरूच आमकां मेळटा. ह्या जगांतू तुका व्हड बळिश्ट प्रतिस्पर्धी तूंच. वय, आमकां ह्या जगांत प्रतिस्पर्धी तो हो ती ही म्हूण आमी सांगताची ना.
आमगेल प्रतिस्पर्धी आमीच ही त्या म्हळ्यार प्रती एकांतूय आमकां वायट करतलो, आमकां आड रपतलो आमीच, आमगेलेच मन तुक्काची. फकत तुक्क मात्र तूं जिखून सोड आनी कोणाकय जिखूं म्हणना. कबड्डी खेळणं गी, कुस्ती खेळणं गी, याद्रा आशिल्ले सोलसूचे प्रश्न न्हय. आमकांच आमी केन्ना जिखून घेता गी, ताजे उपरांतू सान सासमाकणा येद्दे आसची हे ब्रह्मांड खंयचे मुल्याल्याक तुका. तुक्क तूं केन्ना जिखून घेता गी, ताजे नंतर तुका हे ब्रह्मांड जिखूचे कांय व्हड विशयूय न्हय. हें पुरा साध्य जाता केन्ना ध्यानांत मन लगयतना. नक्क म्हण, सदा 100 वेळा नक्क म्हण. वय कसले तुका जाय वे, तुका भांगर जाय वे, तुका नवे कप्पड जाय वे, ना येदे आस्ती तुगे नांवार बरोवचे वे, नातल्यार तुका आनी येदे गोडशी वाडू वे म्हणून कोणेय निमगिल्या रे. नाक्का, म्हाका नाक्का म्हणून 100 वेळा सांगचे तितले मनोबल आमगेला सुका. आमकां डायबिटीस आसता जाल्यार कोणगी गोडशी वाडू येतना नाक्क म्हणून आमच्यान जायना, येदे वाडी म्हूण सांगून घेवन खाताच आमी. हे गोडश्या विचार न्हय, खंयचेय लौकीक विचारांतूय नाक्का, म्हाका नाक्क ते म्हूण सांगची एक मनोबल आमकां येवचें आमी ध्यानांतू मन घालतनाच. दोंगरा येद्दे मनोबळ जावका कसल्याक नक्क म्हणच्याक. ते जोण घे येतना न्हू, तसले दोंगरा येद्दे म्हळ्यार पर्वता येद्दे, व्हड गुड्ड्या येद्दे मनोबल आमकां जावका जाता जाल्यार तें मनोबल आमी यत्नान जोण घेवका. कशी यत्न? ध्यानांत मन घालतना आमकां तें जोण घेवचें साध्य जाता. उपरांत पळय, अद्भुत सर्वय तुजे भितरीच आसा. वय भांगरय तुजे भितर आसा, सर्व सकट तुजे भितर आसा. तेन्ना तूं कसल्याक भायले व्यामोहा पडता, भायले वस्तूची कसले आश तुका पूर तुगे भितरी आसा केन्ना ध्यानांत तूं मन घालतना. ध्यान म्हणलेली एक अद्भुत शस्त्र आमकां हें पूर दिता. आनी तसलें एक शस्त्र आमगेल्या हाता आसतना आमकां शत्रूल भंय येयना. शत्रू कित्या भियेता? क्षमा सारकें अद्भुत शस्त्र तुज्या मनांत आसतना शत्रूक आमी भिवचें गत्य ना. ताका आमी क्षम कोन्न सोडलें जालें मागीर आमकां शत्रू वयर कसलेय द्वेश ना, कसलेंय ना. तेन्ना आमकां तो प्रती एक मनीस आमकां मित्रू दिसता आमगे मनांत. ताका आमी केन्ना क्षम करूं शिकता गी तेन्ना. त्या देखून आमकां तेन्ना कोणाल वयरी शत्रुत्व आसना, वैरत्व आसना. आनी आमगेले मना भितर आसूं तें क्षम म्हणलेलें एक अद्भुत शस्त्र आमी सदांची पाज्जून दवरचें. कोणा जाल्यार क्षम करची तसलें एक मनोस्थिती आमकां प्राप्त जाता आमी ध्यानांतू मन घालतना. खिरचे बर्फ जा. बर्फ म्हळ्यार आयस. आयस घट्ट आसा, तुमी पळयलां न्हू, आनी थंड. कितले थंड म्हळ्यार ते वगीसराक होवन जायना, ते तितले घट्टी जावन थंड आसता. ते खीर का जाल्यार ताका कितेंय उंचाणी लागू का. आनी ते खीर न्हू उद्दा जाता आसतना तांतूची आमकां आमी धुवन घेवका. आमगेलें मन फातोरशी आसता, बर्फशी घट्ट आसता, थंड आसता. तांतू कोणालेय बदल आमकां मोगू, विश्वासू, प्रिती कसलेय आसना. एक आयसशी आमी आसताची. तसलें मन फातोर आशिल्लें मन आमी खिरोवन घेवका आनी तांतूच आमकां आमी धुवन घेवका. तांतू आमकां आमकां धुवन घेवका, आमकां धुवन घेवका ध्यानांत. हे ध्यानाचे थेंबे तुमकां कशे लागले अवश्य आमकां बरया. येवचे हप्त्यांतू आनेक कविता संगात हाजर जाता. नमस्कार.